ना मरे ही तर म्हणजे की रे बाप्पा अरे आम्ही परमिट घेतो चल बोल अरे बाप्पा ते तुझे गेले अरे तू वाच चल वाच पण या गाडीला तुमच्या ग्राउंडला ऑफिस बोल रे मागता परत सांग तुका इथून काय खबर आम्ही वचून थंय आमकां जाय नाही कळ्ळें तुका हा पण धट्टा म्हणजे ही दादागिरीची भाषा धट्टा म्हणजे कितें सर रिन्यूअल करून गेले सर आमच्या ऑथॉरिटी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सो आमकां थंय उतर वचपाकूच रायट ना जाल्यार तुमची दादागिरी जाली सर कोणी सांगल्या हांव वचोन येता खंय हांव घेता रे भितर म्हाजें हांव घेवन येता रे अरे राव राव म्हणजे कितें सर तुमची दादागिरी चालली तुम्ही आमकां जर आमची कन्सर्न ऑथॉरिटी फी हा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तिथून जर वचून रायट ना जाल्यार एक काम करा तुमकां जर आहा ना तुम्ही भितर उडा घरान आमकां जर आमच्या कन्सर्न ऑथॉरिटी मेळपाक रायट ना सरकार कितें उरूंक सोदता सरकारान लोकांक मारून उडयले आनी उरलेल्यांक मारूंक सोदता कितें माझे म्हाका रिन्यूअल म्हाजी डॉक्युमेंट्स आमकां कशें काय सर कशें टेक 2 आवर्स सर तेजे काम सर प्रत्येकाचे डॉक्युमेंट प्रत्येकाचे सर डॉक्युमेंटचे 2-2 वरां वयता सो ते 2 वरां आमी रावंक कितें खबर तुमकां तरी आमी मोर्चा घेतला सर हो बीजेपी ही सरकाराची नालायकपणा आमचे कन्सर्न ऑथॉरिटी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां तर वचूंक मेळना भितर जाल्यार सर आमकां वचूंकूच जाय कारण तो येतलो 2 वरां डॉक्युमेंटेशन करून तेन्ना टील दॅट वी कॅन वेट आमी रावंक शकना सरकारान म्हाका सांग कितें सुपारी घेतल्या फायल घेतल्या कितें लोकांक काबार करपाची रिन्यूअल प्रोसिजर आमकां करूंकच जाय काय फोन मारचे कसली दादागिरी रे ही लाचारपणा मरे बीजेपी सरकाराची लाचार जाल्या बीजेपी सरकार जे आमकां आमचे जे रायट हक्क ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तो बंद करता मरे अपॉइंटमेंट घेवचे पडटा हॅलो सर अपॉइंटमेंट घेवचीच पडना हॅलो 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 सर तुका तुझे ऑर्डर आसा सर आमकां हाडोवपाची हांगा दाखय कोणी ऑर्डर दाखय डेप्युटी इथं बरें हांव वयता माझ्या पुढे फोन मार मरे ओके बरें तो हॅलो हॅलो करता मरे हे कितें नाकारले आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ती हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट डेप्युटी डायरेक्टरान सांगला म्हणून राव हय रे नो रे तुवें सांगला आतां ऑन रेकॉर्ड येयला तुवें डेप्युटी डायरेक्टरान सांगला म्हणून सांगला हे सरकाराची लाचारपणा ही नालायकपणा सरकाराची सर साहेब कितें नाकारले आमकां आमचे डॉक्युमेंट रिन्यू करपाक वचूंक मेळना भितर जाल्यार बीजेपी सरकारान ठेका घातल्या कितें लोकांक मारून उडयले घरान आमकां मारून उडयले लाचारपणा मरे हे आमकां पुलीस हाडयता तुवें सांगलां आमकां रिन्यू करूंक जाय सांग वचात तुवें सांगलां खंय ओके परत सांगता तुम्ही इश्यू सुभाष परब बेल्ल्या म्हळ्यार चपाती वाचली मरे बीजेपी सरकार ऑन रेकॉर्ड हा एक दोन वरां परमिट रिन्यूअल फॉर्मेलिटी करता सो 2 वरां आमी रावूंक आमी वयर येता जे उलयते लावडस्पीकर घे बाप्पा स्पिकरार धर बोल तेणी आता डेप्युटी डायरेक्टरान नाव सांगले मरे तेणी सांगला खंय ऑन रेकॉर्ड येयला म्हणटा ही सरकाराची डिक्टेटरशिप चालू आहा डिक्टेटरशिप चल्ला यांची हे कितें आमकां आमचो रायट ना आमकां डॉक्युमेंट रिन्यू करपाक हे कितें नाकारले ही लाचारपणा सरकाराची सरकार लाचार जाला हे लाचारपणा ही सरकाराची लाठी घेवन येयल्यात भुतर उडयात रे लाठी कित्याक घेवन येयल्यात लाठी घेवन भुतर उडयात आमकां व्हरत एक कित्याक मोदीन रावतात तुमी आमी पॅन्डेमीक टायमार घरान न्हिदलेले सरकार आमकां चेतावणी दिता अरे तितले आमी मूर्खपणार आमी रावतात चल्ले हय कितें चल्ला बाबा यो मार मिसमॅनेजमेंटान कोविडाची मिसमॅनेजमेंटान सरकार सगळं सोडून उडयला आनी आतां आमकां जनरल पब्लिकेक सोडून उडयता येयल्यार तुमी लायन घेवन लाचारपणा मरे ही सरकाराची लाचारपणा आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान वचूंक दिना तो हो बीजेपी सरकार लाचार जाल्लो आहा रे ही दादागिरीची भाषा दादागिरी सरकाराची दादागिरीची भाषा मरे आयज आमी काल आमचो एकटो भाव गेल्लो किंवा आनी एकटो भाव तांकां सांगलें मिटर हेचे कडेन ना कांय ना आनी तेंच्यांनी हांगा मिटर बसोवन रिन्युअलाक म्हणून सांगलेलें आमी रिन्युअलाक गेल्ले तेन्ना आयज पुलीस यंत्रणा हांगा घालून आमकां हांगा गेटीर हाडयल्ले आहा हे आमचे ऑफिस जावन आमकां हें करता आनी तेणीन पर्सनल सांगलां कितें तरी परब पळय PSI तेणी सांगलां आमचे डेप्युटी डायरेक्टरान आपणाक सांगलां कितें तर कोणाक घेवंक ना म्हणून आतां हांवें ताका फोन करून विचारला तो सांगता आपणी सांगूना म्हणून आनी आतां वयर गेला तो म्हणटा आपूण इचरोवन येता हें कितें चल्लां
हें चल्लां कितें तुम्ही आज रिन्युअला गेल्ले न्ही रिन्युअलाक म्हणजे आमचो एक भाव सावथाचो येयल्लो पळय काल तेका म्हणून लागलो मिटर बसून यो अरे हेंचे कडेन मिटरूच ना काय इन्फ्रास्ट्रक्चर हाका सांगलें एक्रोस द टेबल आमचे कडेन बसून हें कर तेन्ना आमी मागीर ते सगळें सॉर्ट आउट करें आयज पॅन्डेमीक चल्लां आयज लोकांचेर ईक खाताले जाल्यार पयशे ना आयज लोक आमचे टॅक्सी भाव तटातट मारून गेले हेंचे मरता आमचो लोक फॅमिली हांगा हॉस्पिटलान आहा तरी पूण बाबा आमकां कोणाची तरी काळजी आहा आमचे टॅक्सी भाव जायते हांगा 26,000 लोक आहा आमच्या अंडर म्हणटकच आमी आयज आतां पदाधिकारी म्हणून बसले आमी फुडारी म्हणून ते इचरोंक गेले जाल्यार आमकां पुलीस आडयता म्हणजे चल्लां कितें ही बीजेपी सरकाराची नालायकपणा ही दादागिरी चल्ला बीजेपी सरकाराची हे बीजेपी सरकारान गोंयकारांक सोपोवपाचे एक ठेको घेतलेलो ऑलरेडी कोरोना मिसमॅनेजमेंटान लोकांक सोपयले आनी आतां ही दादागिरी ऑफिस कोणाक? आमी परमीट रिन्यू करपाक गेल्ले आनी तो मिटर फिट कर म्हणटा तांकां सांगलेले एक एप बेस हाडले कॅब एग्रिगेटर हाडले आतां मिटरचो स्कॅम हाडटा सरकार म्हणजे जे पळय नीज गोंयकारांचो एक धंदो उरला न्हू तो सोपोवपाक सुटला सरकाराक सर्टन कम्युनिटी जी उच्च कम्युनिटी आहा तांकांच प्रमोट करूंक जाय ताका लागून आमकां सोपयतात सरकार ही सरकाराची लाचारगिरी चल्ल्या ही हुकुमशाही सरकारची आमी केन्नाच बरोबर करून घेवचे ना पळोवन घेवचे ना आमची कन्सर्न ऑथॉरिटी आमच्या बिझनेसाक कन्सर्न ऑथॉरिटी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लागता आनी आमकां जर भितर परमीट रिन्यू करून वचोंक दिना जाल्यार सरकारची ही दादागिरी चल्ल्या आनी ती आमी कशें खपोवन घेवचे ना जर आमकां जर आमचे हे कित्याक आमी पॅन्डेमीक टायम आहलो ह्या पॅन्डेमीक टायमान सरकाराक सांगलेलें की बाबा सगळें दुश्काळ येयल्लो जनतेचेर लोकांचेर तो सगळें सोंपोनी तो सोंपना फुडें एक्रॉस द टेबल बसया आनी कितें आमच्यो मागण्यो आहा त्यो सॉर्ट आउट करया आनी मागीर हे बेस कॅब एग्रिगेटर स्क्रॅप करा मागीर आमी मिटर घालता सिंपल घालता थोड्यान सांगलेलें ताका आनी आतां परमीट रिन्यू करपाक आमी फाटल्या वेळी रिक्वेस्ट केलो बाबा हे पॅन्डेमिकाची आमचेर महामारी येयल्ली आहा तेन्ना आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता एक 6 म्हयन्याचो आमकां पिरियड दिवचो हें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगलेलें आनी तुमच्या द्वारे आमी हें केल्लें अरे मुगे पयलें तेची काम करून मरे पण हे केलें कितें 2 वरां लागतले मरे इट विल टेक 2 hours टू रिन्यू वन परमीट आनी तो हाव यू कॅन से 2 वरां आमी जे ते विचारपाक गेल्यात न्हू ते 4 जाणांक तरी आमकां भितर धाडचे सारकें मरे मुन्ना जाल्यात न्हू रे धाडू वोल्टेजा वयर वता सर, सर 140 हे करिना वाच साहेब सर आमकां पात्रांव उतरतो गेले तुम्हीच बसता appointment how we can take an appointment sir how we can take it for this to renew a permit you need an appointment question केन्ना जालें अपॉइंटमेंट केन्ना जालें सरकाराची दादागिरी आयज सरकार निष्फळ जाल्लो ही दादागिरी सरकाराची ही सरकाराची दादागिरी परमीट रिन्यू करपाक तांकां अपॉइंटमेंट जाय डायरेक्टराचे पॅन्डेमिका हेंच्यान दादागिरी करूं येता एक काम करात आमकां व्हरून उडयात ना भितर कितें करूं इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तुमी ते कर म्हणटा ते ही दादागिरी न्हू हे बीजेपी सरकार पॅन्डेमिका पॅन्डेमिक कोल्ले ते आमकां लागना बाबा तू कोण तू कांय वळखोंक ना तू कोण स्टाफ ताका बाबा कितें आहा तें आमकां तो कळोंक ना कोण तो स्टाफ हो तो आमकां तो कळोंक ना कळ्ळें तुका सर यू गो टू ऑर्डर आमकां हाडोवपाक तुजी ऑर्डर आहाची show me the if you got order then show me sir 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 if you got order from director then please show नोटीस मागले oh you can show us baba appointment घेऊन जाय तुमकां 7 पे मेळटा हे मेळटा आमी काय करूं आमी म्हाका अपॉइंटमेंट घेवपाक जाय कित्याक आमी 4 जाण ताका मेळोन ताका अपॉइंटमेंट घेता आनी हांव फुडें अरे भितर वचपाक आता मेळोन जाय सांग केले का हे कितें रे नालायक सरकार हे कळ्ळें तुका एक गुलामगिरी चालू केल्या सरकारांनी कळ्ळें तुका हुकुमशाही चालू केल्या सरकारान जे कोरोना लोक मेळ्ळे न्हू उरलेले आहा तांकां अशें मारून उडय आसा सरकारान कळ्ळें तुका अशें मिसमॅनेजमेंटान कोरोना मारून उडयले हे मेल्ले म्हणून चपाती वाजून खावपी सरकार बीजेपीचो आता हे परमीट रिन्यू करपाक वचपाक ही दादागिरी हे पळय पुलीस फोर्स हाडून दवरला आनी पुलिसांनी ऑथॉरिटी ना तेंच्यांनी आमकां हाडोवपाचे आनी तरी हे दादागिरी चलता दांडे घेवन रावल्यात पळय मारा तुम्ही मारताले आमकां नाकाले लाचार जाले सरकार बीजेपीचे